खंय पावलो काय म्हजो भाव चुरचुरे दिसता म्हाका ताचे एकटोच हांगा थंय भोंवता एके वाटेन आपल्याक सिल्वी सोदूंक जाल्यार दुसरे वाटेन आमकां रावंक घर फाल्यांच्या दिसा भितर आमी ताचे 5 म्हयन्याचे भाडें फारीक करिना जाल्यार आमी हें घर खाली करूंक जाय दुनिया आतां कितें आमचें जातलें खंय आमी रावतलीं आमच्या घरान दुसरो रावता आनी फाल्यां आयलो तर आसा दिसना तुका वायलो तो हे परी कित्याक उलयता तूं आनी कसलो उलोव कसलो फायदो आसा तूं आसून म्हाका सोत उलयलो मातशें पाव तूं कसलोच फायदो ना तुका एक कुड्डे आसून Oh my God. कसलोच फायदो ना एक कुड्डे आसून I'm sorry म्हजे भयणी म्हजी चूक जाली हांव हे परी उलोवंक नाका आसलो ना सर तुवें म्हाका सॉरी म्हणपाची गरज ना हांव जाणा तूं म्हाका लागून कितले त्याग करता ते सरूय म्हाका एकाच दोळ्यान बसून दिसलेले जाल्यार हांव खंयसरूय सर्वीस करून तुका चेरूल बसो आदार करतली आसली आमी ताचे 5 म्हयन्याचे भाडें फारीक करिना जाल्यार फाल्यां आमी एक घर खाली करूंक जाय आतां खंय आमी रावतलीं आमचें कितें जातलें होय हे चिंतून म्हजी तकली सारकी पिडार जाल्या आयज आमी दुसऱ्याचे सदांच बरें चिंतलां दुसऱ्याचे गोडशेक सदांच पयलीं पावल्यात आमी आमचो डॅडी पासून दुसऱ्याचे सदांच पयले चिंततालो पूण पळय आयज आमचे गोडशेक कोणूच पावना कसलो फायदो इतले शिकोन हांव एक गोंयकार जावन एक गोंयकाराक एक सर्वीस मेळना आमच्या गोंयांत देवाच्या बुकार आमचें नांवूच ना काय ना तशें म्हणूं नाका पळय सगळें सारकें जातलें आनी देवाक जाय तशेंच जातलें पासियेंस काड सर कितलो तेंप पासून पासियेंस काडू हांव तूं मागता तें देव तुका दीस केन्ना पासून दितलो म्हाका देव आमकां जाय तेन्ना न्हय पूण ताका जाय तेन्ना आमचें काम मागपाचें आनी ताचें काम दिवपाचें मागपी आमी जायतीं जाण आसात पूण दिवपी तो एकलोच आसा सदांच जाणा आसत पासियेंस चड गरजेचें एका मनशाक पासियेंस नासलेलो मनीस जावन आसा एक दिवो पेट्रोल नासलेलो गरीब मनीस तो न्हय जाचे लागीं दुडू ना तो पूण तो जाचे लागीं पासियेंस ना तो देव गरीबाक गरीबूच दवरता आनी गिरेस्ताक गिरेस्त करीत रावता अशें कित्याक कोत्ता देव जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदता सर देवान सगल्यांक गिरेस्त करूंक जाय आसली म्हणून काय सगल्यांक गरीब सगळ्यांक गिरेस्त सगळ्यांक कुशाल दवरूंक जाय आसली हसतात ती हसतात आनी रडटात ती रडटात देखून ना म्हजे भाव देवान ह्या संवसारान सगल्यांक गिरेस्त रचलेली जाल्यार कोणाकूच कोणाचीच गरज पडची नासली सगल्याची घरा लागीं पोसरे आसलेले जाल्यार कोण कोणाक गिरायक घालतलो आसलो सगल्याच्या लागीं भांगाराची रोपाची शॉपां आसलेली जाल्यार कोण कोणाच्या शॉपार वेतलो आसलो ते भांगार तो रोप घेवन देवान ह्या संवसारान सगल्यांक गिरेस्त रचलेली जाल्यार कामदार म्हणटात ते आनी आसचे नासले तुजें घर तुवेंनूच बांदचें पडटलें असलें तुज्या मनाचें नांव तुवेंनूच काडचें पडटलें असलें आनी आज पासून देवान कितें केलां तें सगलें चिंतूनूच केलां सारकें तुजें म्हजें पळय आमच्या आनी भितर सरोंक जाता तुमच्या घरांत थोडें कशें जाता तुमच्यान पूण तुमी कोण हांवें तुमकां वळखोंक ना तू रासल आनी तू जॉयस न्हय होय तुमचो डॅडी रेल्वेन काम करतालो जोझफ ताचें नांव न्हय होय ही तुजी भयण आमी पळोवंक एकदम बरें दिसता तें विचार न्हय ताचे लागीं ताचो न्हवरो आसा जाल्यार नंतर म्हजें उतर घाल तो पूण ताका दोळ्यांनी दिसना न्हय होय पूण इतलें सगळं तुमी आमचे वयर कशी जाणात तुमचो डॅडी हांव आनी म्हजो गोंयकार आमी सगळीं एकाच कॉलेजीन शिकतालीं तुमचो डॅडी म्हजो बेस्ट फ्रेंड आसलो तुमचे डॅडीन म्हाका 1 लाख 1 लाख होय 1 लाख नो रसल जॉयस आयकला तुवें आयकलां हांवें रसल हे सगळें कितें जॉयस सगळेच वाटांनी आमचेरूच हें दूख कित्याक
हांवें ताका ओळखना म्हणून धांवडावची ताका हांवें नाका नाका पळय तशें करी तुका नाका कितें कर म्हणटा तूं म्हाका पळय खरेंच आमच्या डॅडीन कडेन ताका दिवंक जाय आसतलो 1 लाख चॉयसीस सगळे कितें पळय पासियन्स काड देव सगलें सारकें आसा तेंच करतलो असल आंटी आमच्या डॅडीन म्हाका केन्ना सांगूंक ना तो तुमकां 1 लाख दिवपाचो आसा म्हणून तरी आसतना आमी ना म्हणनात सगळी तो 1 लाख ताणें आमकांच लागून घेतलेलो आसतलो पूण इतले बेगीन तो म्हजे लागीं दिवंक जावचो ना दिवंक जावचो ना पळय आंटी आंटी आमकां समजून घेया प्लीज आमी शिरोल दितेली पूण आमकां आनीक थोडोच वेळ ना 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 आनी आनी वेळ रावंक हांव तयार ना सोड ठेवप रावनी हांव देखून आमकां सोदलो हे वेळार आमच्या लागीं कांयच ना प्लीज आंटी घे हो 1 लाख 1 लाख तुमच्या डॅडीन म्हाका दिलेलो म्हजो गोरकास सोंपल्या उपरांत रासन पयला न्हय चॉयस आमी तुका सांगूंक ना देव सगलें सारकें आसा तेंच करतलो म्हणून आमी मनीस देवाक सोडटा जाय पूण देव मनशाक केन्नाच हाडिना आसलें पयलें न्हय तुमचो डॅडी एकदम बरो मनीस आसलो आपल्या कुडे करून तो दुसऱ्यांक सोड दितालो विचारता म्हणून राग येवचो राग कसलोच ना आंटी तुका जाय पळय तें विचार ही तुजी भयण अजून आंकवार आसा जायते चेडे येतात ताका पळोवंक पूण दोळ्यांनी दिसना म्हणून परत येतात न्हय हय आंटी ह्या कुड्या लागीं कोणूच काजार जावचो ना केन्नाच हांव तयार आसा तुजे लागीं काजार सांग कोण म्हाका म्हाका दोनूय दोळ्यांनी दिसो ना म्हाका दिसता न्हय म्हज्यान तुजो सांबाळ करूंक जावचो ना म्हज्यान तुजो करूंक जातलो न्हय म्हज्यान तुज्या हाताक धरून तुका खंयच घेवन भोंवंक जावचें ना म्हज्यान तुज्या हाताक धरून तुका सगळ्याक घेवन भोवंक जातलें तुवें म्हजें दुकान वांटो घेवची गरज ना हांव तुजें दुकान वांटो घेतलो रस तशें तर हो तुजो उपकार हांव मोरा पासून विसरची ना आमी सगळीं मरोकूच झुलमूल येत न्हय ह्या संवसारांत पूण मोरच्या आदीं कितेंय तरी बरें करून मेल्यार चड बरें न्हय एक्सक्यूज मी आता आमी मातशे उरलेले जाता स्वामी रसल ये तुजें घर ना आंटी हे घर भाड्याचें आमचें घर आसा थंयसर डॅडीन आपल्या एका गोट इश्टाक दवरलेलो पूण आयज कितलींच वर्सां सरून गेली तो ताचो इश्ट आमच्या घरांतलो भायरूच सरोना भायर सरोंक तयार ना होय कोण तो दोतोर सांग म्हाका ताचें नांव ताका कसो भायर काडूंक जाय तो हांव जाणा गुंडा तो ताणें एक न्हय पूण 2 खून केलेले आसात एक प्रिन्सिपल मेंडोन्साचो आनी दुसरो अनिल नांवाचो पुढे सांगू नका म्हज्या डॅडीचो कोणी तुमच्या घरांत होता सांग सांग म्हाका वेळा तो म्हाका खूंय मेळटलो बेगीन सांग खूंय मेळटलो तो हांव ताका आज त्या दिसा भितर धरून पळय हांव ताची कितें हालत करता बाबा कितें